आमकां भायर पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक लागून हाडयलें? आमकां पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक एंट्री दिवना? आमचे लॉ एंड ऑर्डर जावपा नाका म्हणून आमी हाडयले. न्हू, लॉ एंड ऑर्डर करपाक आमी 2 दीस हांगासर आसले. आमी कितें वायट गजाली केल्ले? पळय आतां आयला न्ही, आतां आयला. माझे एक समजता आमी तुमी रावले वयर आमी सकयल आसा. आमी आतां अशें बघपाचें तुमच्या बरें हांव सकयल आसा आनी आमकां दारार हाडून कित्याक दवरा? हांव सकयल आतां कितें दवरा? हांव सकयल पळय प्रश्न कितें आसा? प्रश्न आहा ताका धरता काय ना कळ्ळें तुका? आमी सगळ्यांत स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणटा ती सगळ्या सेक्शन म्हणटा ती सगळ्यांक स्ट्रिक्ट लायला तांचे आनी तो सद्याक पळोवन भोंवता. आमी आमचे 2-3 दीन काम करता कळ्ळें न्ही. जालें कितें मिडियाचें पावसून जाला. मिडियाचें पावसून जाला म्हणजे तो अलर्ट जालो कळ्ळें. आनी ताका आमी धरतलेच पूण तुमकां टायम ना तें पुलीस डिपार्टमेंटान डिले कित्याक केलें? चेडूं 7:30 पावलेले. एकान कशी कंप्लेंट घेतली सर? त्या दिसा फर्स्ट डे तेन्ना इन्सिडंट जालें. चेडूं 7 तुम्ही मीडियाचेर धुकलू नाका. मीडिया भाबू केलें तेन्ना पुलिशेन कितें केलें फर्स्ट डे तें सांगा सर. आवाजान कितें केलें मातशें वकील 7:30 इन्सिडंट जालो. 7:30 ती बायल हांगा आयली चेडूं फोटींग दिसता जाल्यार पळय CCTV काडा सांग कितें जालें. आयक म्हाजें आयक न्ही 7:30 आयली. 7:30 येयल्या उपरांत मेडिकलार गेली. 7:30 कित्या खातीर? मेडिकल कितलो टायम लागता? 5 वरां लागता सर. मेडिकल पळय मेडिकल आमच्या हातांत. मेडिकल असून कितल्याक हाडलें तांकां? इमिडिएटली धाडलें ताका. मागीर कितें जालें? हाडल्या उपरांत 5 वरां कित्याक लागली? मेडिकल टीम तुकाराम दाखोवपाक सो तेंच्या वांगडा गेल्लो येयलो पूण आमी ट्राय करता. आमी आमचे वी आर ट्रायंग अवर लेवल बेस्ट टू अरेस्ट हिम. नो सर, काल तेंचे ते रजिस्टर करपाक सुद्दां टायम इतलो लेट कित्याक? टायम बीन कांय जालो ना. फक्त ताका मेडिकलाक टायम लागलो. ताजे पयलीं मेडिकल केलें, मागीर ताजो NGO कडल्यान स्टेटमेंट घेतलो, व्हेरीफाय जालो, ताजे नंतर आमी FIR रजिस्टर केली. रिपोर्ट कितें मेळ्ळो? रिपोर्ट काय ना, रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. रिपोर्ट नॉर्मल. ताजे नंतर आमी FIR रजिस्टर केली. आनी तांचें एलिगेशन आसा की आमी एक्युजाक हें करुना म्हणून, अरेस्ट करुना. मॉलेस्टेशन हय, मॉलेस्टेशन एक चार्जीस लायला ताजेर कळ्ळें न्ही. मॉलेस्टेशन आनी SC ST अंडर आनी थ्रेटनिंग टू किल ते चार्जीस लायले कळ्ळें. म्हणटकीर जालें कितें, तें मिडियाचेर सर्क्युलेट जालें आसतना ते मागीर तो अलर्ट जालो आनी तो पळोवन भोंवता. बट वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट. म्हणल्यार हे लोक आयले ते आयकूनच घेवपाक सोदना. पण सर तुमी मिडियाचें म्हणटा, जो मेरेन मिडिया पावना तो मेरेन ते खंयचीच एक्शन जावंक ना. काल राती ते भितर बसल्या उपरांत बोवाळ घातल्या उपरांत तेंच्यांनी मागीर FIR दिले. तशें ना, इट्स रॉंग. तशें जालें ना. आयले तेन्नाच घेतले ताका जाल्यार मागीर मिडिया म्हणजे लोक ते फटींग उलयतात. तर लोक फटींग ना, लोक फटींग तुमचें म्हणणें आसा की लोक फटींग उलयतात म्हणजे तुमी सारके हे केल्यात? लोक फटींग उलयता हांव म्हणना. तांकां खबर ना प्रोसिजर कितें तो. सर कालचो जो हे जाला पळय केस, तो केस PIक वयता काय तुमकां DSP वयता? म्हाका आयले ती. काल तुमी आशिल्ले सर हांगा? तशें आसना ती. हां सर. पयलीं आसा ती PI रजिस्टर करता आनी मागीर एज पर द एप्रुवल ऑफ सुपिरियर्स इट कम्स टू मी. कळ्ळें तुका? ताका प्रोटोकॉल आसता. पण इन्व्हेस्टिगेशन खंय मेरेन पावलें? इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा हे करपाचें. लोक हांगासून म्हणटात की SP कडेन वयतले, CMच्या घरा सुद्दां वयतले ते सांगलें. लोकांक वचपाक पळय, लोकांक वाडोवपाक शकना. तांकां डेमोक्रेसी ते खंय वचपाक शकता. पूण आमी सिरियस एफर्ट्स घेतल्या ताका हे करपाचें. ना, पुलीस म्हणटात खंय तो असो करूं शकना, असो पुलिसांक उलोवपाक शक्य रायट आसा? अशें करूं शकना, तशें करूं शकना. वी आर नॉट गिवींग सर्टिफिकेट टू एनी वन. कळ्ळें तुका? आणि सर तुमच्या पोलीस स्टेशनार ब्लँक पेजीचेर सायन करून घेतात, हे कसले कितें? केन्ना पळयलें? तेंच्यांनी तो पेरंट्सांनीच उलयला, त्या चलीच्या पेरंट्सान 2 जाणांचे ब्लँक पेपराचेर सायन मारून घेतले. ना, ब्लँक पेपराचेर. ब्लँक पेपर म्हजे कडेन केस पेपर आहा, ताजेर ब्लँक पेपराचेर सायन बी कांय ना. हे सगळें तथाकथीत तांच्यांनी बेस्ट एलिगेशन. म्हणजे तेंच्यांनी बेस्ट एलिगेशन घातलें अशें तुमचें म्हणणें केल्या. ते तुमी म्हटल्यार काल 2 सायन ब्लँक हेचेर सायन मारना, ते लोक तुमी हे करतात म्हणून सांगतात ते. पळय, आमी ऑलवेज कोऑपरेटिव्ह केल्ले आसा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाक. ज्या वेळाचेर
त्या PSI हांवें सांगलें की तूं बरोवन घेतले ना जशें जाल्यार म्हाका दाखय प्रोविजन. PSI बरोवन पेन घेतले एकाक बरयता आसतना ती ही आसा आवय आसा ताका सांगलें अमके अमके ते इन्सिडंट तूं घालूं नाकाय. ते चेडूं गाडी चलयताले तेचें लायसन आसा ती तुजेरूच येतली म्हणून तो इन्सिडंट तेणी स्कीप केलो त्या PSI. म्हणजे हे सगळे प्री प्लॅन आसा. हे सगळी स्टोरी पयली खतखतले आहा पळय शिजलेले आसा. कोणें कितें करप प्रत्येकाक रोल दिल्लो आसलो हितून. नाजाल्यार 5 वरां त्या बायलेक त्या भुरग्याक थंयसर बसोवन दवरचें नासलें. ते भुरगे मायनर आनी बायल मनीस दवरले न्ही. म्हाका कावंट करा 7:30 ते 12:30 मेरेन एका कंप्लेंट बरोवन घेता ती सुद्दां बरोवन इनकम्प्लीट. आणि दुसऱ्या दिसाक त्या बायलेक सांगतात ते तो तसो करचो ना म्हणून. म्हणजे हमी कोण घेता आरोपीची तो म्हणटा तुम्ही असे कथा हे म्हणता तो तुम्ही आम्ही तसे करू शकना म्हणता. आमचे एफिडेविट घालता आम्ही कित्याक फटींग उलयतले. काल दनपारा जेन्ना चेडवाचे स्टेटमेंट घेतले एक NGOच्या अंडर तेजे स्टेटमेंट घेतले आणि स्टेटमेंट घेऊन जाल्या उपरांत रातचे परत 8:30 जाल्या उपरांत त्यांच्या पेरेंट्सांक कॉल वयता की तुमचे जे चेडवाचे कपडे जे आसा पळय ते तुमी हाडून दिया हँडओव्हर करा आणि त्याचो पंचनामा करपाक 2 विटनेस दिया म्हणून. आणि हो इन्सिडंट 8:30चो 8:30 ते आपयता आणि त्याचे कपडे हँडओव्हर करून घेता. 2 विटनेसांक मागता 2 विटनेसूय येता आणि इतलो 2 ते 4 वरां म्हणजे 11 11:30 जायसर ते टायम काडटा. आमचो सर्वर डावन आसा आणि कितें डावन आसा करून टायम काडटा आणि 2 विटनेसांक भितून आपयता आणि ब्लँक पेपर दिता तांकां आणि सांगता ब्लँक पेपराचेर तुमी सायन करा. आतां तुमकां खूब टायम लागतलो म्हणटा हें सगळें बरोवपा खातीर. आणि 2 विटनेसांक ब्लँक पेपराचेर सायन मागता तेन्ना आमी तांकां सांगलां की खंयच्याच विटनेसांनी ब्लँक पेपराचेर सायन मारपाची ना कितलीय लेट जावनी. आणि आमी डिमांड केला ताका की FIR रजिस्टर कर. 20 मिनटां जातली सर्वर डावन आसा करून तेणी 12:30 ते 1 केलें आणि ती सुद्धा FIR रजिस्टर केन्ना केली. सगळे लोक जेन्ना भितून पुलीस स्टेशनाचेर बसले आमी जेन्ना धरणा आंदोलन घेतले तेन्ना तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करपाक तेंच्यांनी हातीन घेतले आणि एकाक सुमार PN हाडून FIR हाडून आमच्या पेरेंट्साच्या तिच्या हातीन दिता आणि सांगता 5 मेरेन आपणाक टायम दिया आपूण तो 21 धरतलो आणि 5 पयलीं हाडटलो ना जाल्यार तुमी सगळे जाण यात म्हणून. आमी 5 आयज येयले. 5 आयज आमी सगळे लोक येयले विचारपाक 21 बाबा धरला की ना तो जाल्यार आमकां हांगासर पुलीस स्टेशनाच्या भायर बॅरिगेड्स घालून पुलीस बंदोबस्त लावन आमकां हाडयले. हाडोवपाचें कारण कितें हेचें आन्सर दिवपाक जाय आसलें. आमी क्वेश्चन केलो पण तेणी आन्सर दिवना आमकां. आमी कितें आतंकवादी आमी टेररिस्ट वो आमी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीचे म्हणून आमकां हाडयले आयज. काल PI सांगता तुमचे कोण शिकलेले आहा जाल्यार तुमी आमच्या कडेन हाडा म्हणटा. म्हणजे जो कोण अनएड्युकेटेड आसा जे शिकोवंक नासले तांकां पुलीस स्टेशनाची दारां ओपन ना. ते पुलीस स्टेशन ते म्हणजे अशिक्षीत भुरग्यांक आहा तांकां अलाउड करचे ना पुलीस स्टेशनार. म्हणजे अशा प्रकारची वागणूक 2 दीस जाले हे पुलीस स्टेशन दिता आणि यांच्या कडेन आमी आतां कितें न्यायाची अपेक्षा करपाची. हे करिना तेंच्यांनी आमकांच हे करूंक जाय म्हणून पुलीस दवरलेले आसले हे करूंक. ताका लागून आमी ते म्हणटात कितें जाणां कांय सांगिना म्हणून आमी आतां पणजे वयता परवरी वयता SP कडे वयता. म्हाज्या चेडवाक न्याय गावंक जाय. 3 दीस जाले म्हाज्या चेडवाक न्याय गावना. हांगा पेडण्या गावना पण हे पेडण्याचे पुलीस फोटींग उलयतात आयज दिता फाल्यां दिता परवा दिता म्हणून. ओके जितेन बाब फुडें कितें स्टेप तुमचे आतां म्हटलें पळय आमी हो विशय DG पर्यंत व्हरतले. जे बिहेवियर पुलिसांनी आमच्या कडेन 2 फावटी केले. हांगा हाडयले परतून थंय हाडयले आणि ज्या पद्दतीन शब्दबाजी करूंक लागलो DYSP हेच्या वयल्यान कळटा की हांगा कांय जावपाचें ना. दे आर प्रोटेक्टींग अक्यूज फ्रॉम एवरी एंगल. सो आमचो ऑप्शन उरला की आमी DG कडेन वयतले. सो आतांच वयतले आमी DG कडेन. जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन आमकां खबर आसा की खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन वचोंक जाय ते. सो आमी ठाम निर्णय केला पणजे वयतले आमी DGच्या ऑफिसान. DGक मेळटले. DG हो पब्लीक सर्वंट आसा. लॉ एंड ऑर्डर स्टेटीन जाता तेन्ना तेणी येवपाक जाय थंयसर. हो कायदो सांगता आनी तेवूय सांगता हांगा जर कितें दंगा जाल्यार DG येवचो नासलो. सो आमी थंय वयता तेजे कडेन. तेणें आमकां टायम दिवपाक जाय.